कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार शहराच्या सरकारी कला आणि विज्ञान कॉलेजाचे NCC आर्मी कॅडेट उच्च स्तराक निवडलात। या वर्साक 3 कॅडेट राष्ट्रीय स्तराच्या स्पर्धेत आणि 8 टीम लेवल तसेच 8 कॅडेट राज्य स्तराच्या स्पर्धेत भाग घेऊक निवडलात। BSc प्रथम वर्षाचे कॅडेट निसर्ग दुर्गेकर हेमी बेंगळूर हांगा जाल्ल्या 3 राज्यस्तराच्या शिबिरात सतत जिखले। नंतर चंदीगड जाल्ल्या अंतर्निर्देशन क्रीडा शूटिंग स्पर्धेत IDSSC आणि राष्ट्रीय स्तराच्या शूटिंग स्पर्धेत कर्नाटक आणि गोवा निर्देशनालय प्रतिनिधित्व घेले। कॅडेट प्रसन्न आणि कॅडेट जयंत हेमी थाल सैनिक शिबिरात TSC 2 टीम लेवल आणि 2 निर्देशनालय स्तराच्या स्पर्धेत जिखलात। तसेच गोवा व कर्नाटक निर्देशनालय प्रतिनिधित्व घेवचो अवकाश मेळयलात। कॅडेट प्रसन्नाचार्य, कॅडेट संजना आणि इतर कॅडेटांन राज्य स्तराच्या स्पर्धेत भाग घेऊक अवकाश मेळयला। पर्यावरण संघटनेचे राष्ट्रीय संचालक गोपाल आर्य हेमी इंडियन कोस्ट गार्ड प्रमुख कचेरीक भेट दिले। ह्या वेळाचेर पश्चिम झोन कमांडर इन्स्पेक्टर जनरल मनोज वसंत बाडकर हेमकां मेळून आंतरराष्ट्रीय कोस्टल स्वच्छता दिवसाक आमगेले राष्ट्रीय बीच स्वच्छतेच्या प्रयत्नाक कोस्ट गार्डान संपूर्ण सहकार दिल्ले बदल धन्यवाद सांगले। परिसर संरक्षण आणि संरक्षणेचे प्रामुख्यता तसेच देशाच्या नागरिकांक स्वच्छतेचे संबंध जागृत करचे बदल चर्चा केले। रामनगर बापूजी पदवी विद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिराचे उद्घाटन मंगळवाराक झाले। NSS कॅम्प रामनगर बापूजी विद्यालयात सप्टेंबर 27 तारखेच्यान सुरू झाला। ग्रामपंचायत अध्यक्ष रोहिणी भोसले हेमी शिबिर उद्घाटन केले। हे शिबिर 7 दिवस जातले आणि या वेळाचेर ग्रामाचो रस्तो दुरुस्त तसेच स्वच्छता कार्य करतले। देवस्थान, हॉस्पिटल, चर्च हांगा स्वच्छता कार्य करतले। शिक्षक प्रेमानंद परब हेमगेल्या नेतृत्वात शिबिर जातले। शिबिर उद्घाटन कार्यक्रमाक मुख्य अतिथी गुरुनाथ कामत, मंजुनाथ पवार, गजेंद्र गांजले, दामोदर बांदी, श्रेया सावंत, निखिल असुकर, प्रिन्सिपाल MS नाईक उपस्थित आशिले। जय हे कर्नाटक माते शंकर रमनुज विद्यारण्य बसवेश्वर मात्वर दिव्यारण्य रण्य षडक्षरि पन्ना पंपल कुनिपति जन्ना कुमार व्यासर मंगल धामा कवि कोगिलेಗಳ पुण्याराम नानक रामानंद कबीरर भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते। जरा तोंड काय हो तुमचे। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचे व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। राष्ट्रीय महामार्ग संपूर्ण पाड जावन वाहन संचाराक कष्ट जाल्यार बी दुरुस्त करचे बदल खंयचो विभाग मुखार येना तेजेन बेजारिल्ले नागरिकान अंकोला हांगा महामार्गाचेर झाडाची नर्सरी करून क्रोध व्यक्त केले। अंकोलाच्यान येल्लापूर हुबळी संपर्क करचो राष्ट्रीय महामार्गाच्यान संचार करचे म्हटल्यार साहस करचे सारखे। महामार्गार हडवड खड्डे पडलात आणि रस्त्याचो डांबर वचून फातर मात्र आसात। ह्या रस्त्यार परत परत अपघात घडत रावतात।
राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्त करा म्हण कितले पटी विनंती केल्यार बी संबंधित विभाग न्हिदून आसा। तेजेन क्रोधीत जाल्ले सुंगसाळ ग्रामपंचायती भागाचे हेब्बूळ, मास्तीकट्टा, सुंगसाळ, कोडलगद्दे, रामनगुळी, वज्रळ्ळी ह्या नागरिकान महामार्गाचेर केळी झाडां, सुपारी माडे नाटून स्ट्रायक केले। गेल्ल्या 7 वर्सांच्यान हांगा महामार्गाक डांबर घायला ना। ह्या मार्गान एक दिसाक 20,000 पेक्षा जास्त वाहन संचार करतात, पण अधिकारी लोकप्रतिनिधी हेमगेल्या दुर्लक्षान हो महामार्ग पाड जाला। पुढच्या दिवसाक हो महामार्ग दुरुस्त कन जाल्यार रस्तो आडोवन व्हड प्रमाणात स्ट्रायक करतले अशें सार्वजनिकांन ताकीद दिला। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 17ರಿಂದ 20,000 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ। ಅದರಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಂತೆ। ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೀಳ್ತಾರಂತ ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ JCP ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕೋಲ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ತಾಸು ಬೇಕಿದ್ರೆ 4 ರಿಂದ 5 ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ 3-4 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಬಿದ್ದಂತವರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ। ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। कारवार जिल्हाधिकारी कचेरीच्या न्यायालय सभांगणात झालेल्या हुबळी अंकोला रेल्वे मागणीबद्दल चर्चेसंदर्भात केंद्र रेल्वे योजना समितीचे अधिकाऱ्यांनी थोडे अभिप्राय व्यक्त केले। अंकोला हुबळी रेल्वेन खूप प्रमाणात रान नाश जातले। जंगलाची जनावरांक रावचो जागो ना जावन येवन तेमी गांवांत येवची भंय आसा। रान नाश जाल्ल्यान पावस कमी जातलो, एक वेळार पावस पडल्यार बी पावसाचे उदक होवन वयची दिशा बदलतली। डोंगर कोसळचे कडेन ही योजना फायदेशीर ना अशें समितीन अभिप्राय व्यक्त केलो। कारवार शहराच्या कोडीबाग समुद्रकिनाऱ्याचेर गेल्ल्या 1 आठवड्याच्यान चलत आशिल्ले नौसेना समुद्रयान ट्रेनिंग शिबिराक NCC कर्नाटक आनी गोवा उपमहानिर्देशक एअर कमोडोर BS कन्वर हेमी मंगळवाराक भेट दिवन कॅडेटाले ट्रेनिंग पळयले। राज्याच्या अलग अलग भागाचे निवडिले सुमार 60 पेक्षा जास्त कॅडेट ट्रेनिंगात भाग घेयलात। समुद्रयान हाई होडी चलेचे बद्दल ट्रेनिंग घेतात। हे पळोवन माहिती घेतल्यानंतर एअर कमोडोर NS कन्वर हेमी जिल्ह्याचे NCC भूसेना नौसेना प्रधान कचेरीक भेट दिले। ह्या वेळाचेर तेमकां कॅडेटा खंयच्यान गौरव वंदना दिले। रामनगर हांगा श्री दुर्गा माता दौड उत्साहान सादर जायत आसा। सोमाराक घटस्थापन जाल्ल्यानंतर दुर्गा माता दौडाक प्रारंभ जाला। घटस्थापनापासून पुढचे 10 दिवस युवक आणि नागरिक भाग घेऊन रामनगरच्या प्रत्येक गल्ली गल्लीत फिरतले आणि फिरत असताना श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घोषणा घालतेत दौड सुरू आसा। सगळे कडेन दौडाक भाग घेयल्याक स्वागत करूक आपल्या घरासमोर रंगोळी घान सगळ्याचेर फुलां घान आरती करतात। तेजेन हांगा संपूर्ण वातावरण शिवमय जाल्ल्या सारकें आसा।
सुंदर नाम राम प्रभु के सुंदर नाम जय श्री राम 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 जय श्री आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.